प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 4थो विसवोर वोड 26 ते 34 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 verses 26 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीकूय ताणें म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोगता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तुंकी फळां दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांक गुळगुळीत गोठो. आनी शेत पिकतूच लुवणी पावली म्हणून रोखडोच तो विळो लायता. अशें देवाचें राज. सांसवाच्या बियाची वोपार. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. सांसवाचो कोण जमनीर झोंपतना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुरलो, पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांद्यो फुट्टात की वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोडा आसरो घेवंक मेळटा. त्या सांसवाच्या कोण्या पोरी देवाचें राज. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आमकां सुर्गीच्या राजाची खबर सांगता. आनी बाबणीनो, आमी सगळीं जे ह्या संवसारांत जियेता आमी जाणो की एक बी जमनीचेर आमी रोवन घालीत जाल्यार वा जमनीचेर पडटा जाल्यार तें बी किल्लोता आनी तें किल्लोल्या उपरांत तें आतां व्हड जाता, एक झाड जाता, ताका फळां मेळटा आनी त्या फळांची आतां आनीक झाडां जातात. म्हणटच एका बियां वरवीं आमकां आख्ख्या जाग्या कडेन ती झाडां, त्या फळांची झाडां आमकां आमच्यान लावंक जाता, आमच्यान किल्लोवंक जाता आनी आमकां तें एका बियां वरवीं तें सगळें इतलें वाडत वता. आनी जेजू आयज आमकां सांगता, देवाचें उतर म्हणटा त्या झाडाच्या बियां भाशेन. जेन्ना आमी देवाचें उतर जें आमी आयकता, आमी आतां सदांकाल आमी देवाचें उतर आयकता, कितलीं जाणां देवाचें उतर आयकतात. आतां हें देवाचें उतर जें तुमी आतां ह्या वेळार आयकतात तें जावन आसा एक बी. जेन्ना हें बी, देवाच्या उतराचें बी आमच्या काळजाचेर पडटा, फकत आमी एका कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान सोडटा तेन्ना बी तें काळजार पडना. आमी जेन्ना तें उतर आयकता, त्या उतराची आमी सजमणी घेता, तें उतर आमी सजमणी घेवन आमच्या काळजान तें आमी रेवता. आतां बाबणीनो, आनी तें उतर आमच्या काळजान आहा म्हणून आतां पवित्र आत्मो आमच्या मनान हाडटा तें उतर आनी तें उतर आमी पाळटा. तेन्ना बाबणीनो, आमी खेरीत भाशेन आतां एक सासणीक जिवीत जियेता, हो संबंद आमचो देवाशी घट जाता. हातूंत बाबणीनो सदांकाल आमकां जे भाशेन आमी तेर्स कोत्ता, मिसाक बेता, नोवेना कोत्ता, मागणी कोत्ता, आमी एका भाशेन ज्या भाशेन आमी एक नोश्तो कोत्ता, आमी दनपारचें जेवण खाता, रातचें जेवण कोत्ता, त्या भाशेन आमी मागणी करीत जाल्यार आमचो संबंद देवाशी केन्नाच आसचो ना. आमचो संबंद देवाशी आसूंक जाय 24 वरां. एक तोडी आमचो संबंद आसूंक जाय. आनी हो संबंद आमचो देवाशी आसूंक जाय जाल्यार भाव-भयणीनो, आमकां गरज हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून. जेन्ना आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमी सजमणी घेवन तें उतर आतां आमच्या काळजान किल्लोता. जे भाशेन तें बी एका जमनीचेर किल्लोता, तें उतर आमच्या काळजान किल्लोता. केन्ना? ते सजमणी घेवन आमी तें भितर आमच्या काळजान रिगून दवरता. आतां तें किल्लोल्या उपरांत कितें तरी जातलें. जे भाशेन आतां एक बी जमनीचेर पडटा, तें बिश्टें न्हिदून जमनीचेर पडोन मरना, मरता, पूण तेज्या उपरांत एक नवें झाड येता, त्या झाडाक आतां फळां मेळटात. तेच भाशेन बाबणो, हें देवाचें उतर जेन्ना आमच्या काळजान पडटा, ही सजमणी घेवन आमकां सजमणी मेळटा. आतां पवित्र आत्मो तें आमच्या काळजान किल्लोन हाडटा, ती फळां आमी दिवंक पावता. कसलीं फळां? आंबे, पणस ना, आमी आतां देवाच्या राजाची फळां आमी दिवंक पावता, मोगाची फळां आमी दिवंक पावता. आमी ससणिकायेन आमी जियेता, आमी आतां
मोगान चलता. तर भाव भयणीनो, हे पीक जे आसा, हे जे जेजू आयज आमकां 2 ओपारींनी सांगता, ज्या भाशेन तो म्हणटा सांसवाचें बी जेन्ना जमनीचेर पडटा तें एकदम ल्हान बी, पूण जेन्ना तें जमनीचेर पडटा तें मोडटा, एक नवें झाड येता आनी वाऱ्यांतली सुकणीं येतात आनी थंयसर आपलें घर कोत्तात, थंयसर रावतात, तांकां थंयसर एके भाशेन सावळी मेळटा. तेच भाशेन भाव म्हणून एका ल्हान बिया सांसवाच्या बिया वरवीं जे एक झाड जाता आनी आतां सुकणीं रावतात, तेच भाशेन हें देवाचें उतर जावन आसा एकदम. आमी म्हणटा, आमी आयकत आहां तें, पूण देवाचें उतर आमच्या काळजांत जेन्ना पडटा आनी किल्लोता, आमी आतां ह्या देवाच्या राजाची फळां आमी दिवंक पावतात. तो देवाच्या राजाची फळां दिवपाक आमकां कित्याक गरजेचें? कित्याक भाव भयणीनो, दिसान दीस जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, जेजू आमकां सांगता की ज्या दिसा आमी ताका आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानला, ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आतां भाव भयणीनो, आमचो आत्मो त्या वेळार जेजू सारको जाता, पूण आमचें मन, आमची कूड तशीच आसता. म्हणटच हें उतर जेन्ना आमच्या काळजांत पडटा, आमच्या आत्म्याचेर पडटा, आतां तें किल्लोता, कित्याक आमकां ती सजमणी मेळ्ळी आनी पवित्र आत्मो आमच्या मनाची नडसणी करपाक आमकां आदार करता. जेन्ना आमचें चिंतप बदलता, आमी चिंतता देवाच्या उतरा प्रमाणे, आतां भाव भयणीनो, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमचो स्वभाव जेजू सारको जाता. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, आमी देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत कोत्ता, आतां भाव भयणीनो, आमी जेजू सारकी जियेता. आतां आमच्यान वचोंक जाता दुसऱ्यां कडेन, तांकां सांगूंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म केलो जाल्यार, दुसऱ्यांक सांगीत जाल्यार आमी तुमी जेजू कडेन येवंक जाय, तुमी जेजूक आमी तुजो सोमी दिव मानूंक जाय. तो लोक म्हणटलो, तुमीच जे तुमचे कडेन जेजू आहा, तुमीच जेजू सारकी जियेना जाल्यार आमकां तुमचो जेजू कित्याक जाय? पूण ज्या दिसा तें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता, आमी आतां जेजू सारके जेजू भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता. आतां दुसरो लोक जो जेजूक वळखना, तो आमकां पळोवन जेजूक वळखता, जेजू कडेन येवंक सोदता, तांचें जिवीत बदलता आनी देवाचें राज आतां वाडत वेता. ज्या भाशेन भाव भयणीनो, त्या एका बियां वरवीं आख्खें झाड येता, इतलीं फळां मेळटा, सुकणीं येता आनी रावतात, तेच भाशेन जेन्ना हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता, आमचो भावार्थ वाडटा, आमी जेजू भाशेन जाता आनी आतां आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत हाडपाक आमी वावुरता. हेंच करपाक आयजतान आमी वावरुया. आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचें उतर आमकां सजमणी घेवन आमच्या काळजांत रिगून दवरात. वेळ काडून आमी देवाचें उतर शिकोया आनी तें उतर आमी पाळल्या उपरांत आमी तें जिवीत क्रिस्ती सारकें क्रिस्ता भाशेन जिवीत जियोल्या उपरांत आमी आतां ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.